संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपा खातीर सोमारा कितलेशे शेतकार रस्त्यार देवले। साखर कारखाने मुखार आंदोलनाक बशिल्ले शेतकार आमदार आनी खासदारा कडल्यान आश्वासन मेळे बगर हाल्ले नात। निमाणे कडेन 5 डिसेंबराक साखर कारखानो सुरू करपाचे तांकां उतर मेळ्ळें। साखर कारखान्याचो गळीत हंगाम सुरू जावपाक एका म्हयन्याचो कळाव जाला। संजीवनी साखर कारखान्याचो गळीत हंगाम सुरू जावपाक कळाव जाल्ल्यान ऊसाची लागवड करपी शेतकार संकटात आयल्यात। 20 नोव्हेंबराच्यान कारखान्याचो गळीत हंगाम सुरू जावपाचो आशिल्लो। देखून ऊस कातरपाक शेतकारांनी भायल्यान कामगार हाडिल्ले, पूण गळीत हंगाम सुरू जावपाक कळाव जाल्ल्यान बेजार जाल्ले ऊस शेतकार सोमारा कारखान्या कडेन एकठांय जाले। ह्या वेळार सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकार, सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकार आनी सांग्याचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले। 30 नोव्हेंबराच्यान गळीत हंगाम सुरू जावपाचें उतर मेळना जाल्यार फोंडे मोलें हो राष्ट्रीय महामार्ग आडावपाची शिटकावणी तांणी दिल्ली। देखून आमदार पावसकार बेगोबेग पणजे वचून मंत्र्यांक मेळ्ळो। आमकां तारकार सारको पडत आसा। लास्ट पडलेली ती आमकां 21 तारीख। तेजे नंतर हांगा तरी अशें कळपाक लागलें की फॅक्टरी केन्ना चालू जातली, पळोवया हीच परिस्थिती चालू आसा। आनी ही उरली जर जायत परिस्थिती तशीच आनी आमी हाडलेले जर लेबर गेले जायत ते परत घरा वयतले आनी परत येवचे ना आनी शेतकाराचे एडवान्स जे दिल्ले आसा ते बुडटले। एमडी ना, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अपॉइंटेड ना, मागीर केमिस्ट ना, चीफ इंजिनियर ना, अशे परिस्थितीन सरकार ही फॅक्टरी 3-4 वर्सां चलयता। कित्याक पोरू चालू केल्या नंतर मागीर 8 दिसांनी परत ब्रेकडावन आनी 4 दिसांनी ब्रेकडावन आनी फॅक्टरी केन्ना चालू जातली हे एक्युरेट उत्तर मेळ्ळ्या शिवाय आज आमी हांगच्यान हालप ना। साखर आमची 15 करोडाची साखर पडलेली आसा। 9 महिने जाले फायल थंय धाडलेली आसा, तो फायल तशीच पडलेली आसा। RCSतल्यान CMच्या ऑफिसान थंय कोरे काडटा, थंयच्यान परत येता, थंय परत धाडटा, अशीच नाचेगिरी चल्लेली आसा ही। पूण ही शेतकरी केन्नाच ही नाचेगिरी चालू करून दिवचे ना आनी फॅक्टरी कशी बंद उडयता ते आमी शेतकरी पळयतले। तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा, तुमी आतां वयता म्हणटा तुमी वचा आनी आमचे मागणे तांकां सांगा आनी आमकां कितें ते कोण तरी ऑफिसरान आमकां लेखी आश्वासन दिल्या शिवाय आमी हांगा हालचे ना। लेखी आश्वासन मेळ्ळ्या मेरेन शेतकारांनी सांजे 4 मेरेन आंदोलन केलें। निमाणे कडेन भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार फोनावेल्यान तांचे कडेन उलयलो। तशेंच दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार पणजे सावन बेगोबेग आंदोलनाचे सुवातेर पावलो। काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डे शेतकारांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक थंय पावलो। उपरांत सहकार निबंधकान 5 डिसेंबराक गळीत हंगाम सुरू करपाचें लेखी आश्वासन दिलें। आश्वासनाची पूर्तताय जाली ना जाल्यार पणजे मोर्चा घेवन येवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। सरकारान सांगलां की 5 तारखेच्या पयलीं शुगर फॅक्टरी जी आसा ती चालू जातली। आमचो सगळ्यांचो ऊस जो आसा तो शुगर फॅक्टरीन वचपाक जाय। म्हाका दिसता की तेजेर आमी एक सरकाराच्या हेजेर विश्वास दवरुया आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या संबंधान जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर येतलो, फाल्यां परवा जेन्ना केन्ना येतलो तेन्ना तेज्या वांगडा संघटनेन मिटींग करची आनी तेज्या वांगडा बसून निर्णय कितें तो आसा तो तेन्ना जो कितें आपलो तो जो कितें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो डिसिजन आसा तो कळटलो। सो आमचेर थोडोफार विश्वास दवरा असो MPचो आमकां एक रिक्वेस्ट आसा आनी थ्रू सरकारा मार्फत ते सांगता। आनी एज अ MLA म्हाका तर की तुमी लोकांक सांगा, सपोज तशी जायना जाल्यार तुमकां म्हणजे विचार करपाक तुमी सक्षम आसा अशें सांगले कडेन आसा। सो गव्हर्मेंटान 5 तारखेर कॉमेस करपाक फूल हें करपा जाय। तीन भितर आमी ऑपोजिशनान आमी कांय केलें ना ताका। कॅम्प जायत आहाय मग थिंगा ते सांगतोर म्हूण चीफ मिनिस्टर सांगता। चीफ मिनिस्टरान सारकें दुर्लक्ष केलां। ही हॅज इग्नोर्ड। आय हॅव टोल्ड विजय सरदेसाय ऑल्सो, लेट मी गो ऑन रिकॉर्ड। एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय सांगला ते जोशी म्हूण ताका कॅस्टिगेट कर म्हूण आनी 5 तारखेर लोकांक जस्टीस दियाय आनी दिना जाल्यार शेतकारां मारपाक आसतलो आनी पुलिसां सांगता म्हाका पयलीं भितर उडय, प्रॉब्लेम ना। जर 5 तारखेचो जालो ना जाल्यार हेज्या व्हडलो आमचो निर्णय पणजे आझाद मैदानार जातलो। कित्याक आमकां आयज फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय आसली। एक्चुअली आयज कोणूच हांगसर आमकां गव्हर्मेंट अधिकारी आमचे कडेन बाकीचे कोणूच पावना। एक्चुअली हांगसर विजय सरदेसाय हिंग जालो, सुदीन ढवळीकारान हिंग जालो, पूण ते कोणूच पावले ना। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।